ओम गुरुभ्यो नमः. सगळ्यांना नमस्कार. अंग बशे सकड आता बिगाय केपुड उलेले सगळ्यांना रघुनंदन मम्मालुटू चड बयसोनु चड एक्सपीरियन्स घेवचे आशिल्ले मिगेन चड तांगेलो इंटरॅक्शन जायना जाल्यार एक 3-4 इंटरॅक्शनान एक मनशाक कशी इन्स्पायर करीत ते हांगेले शिकोवपाक मिगेन फ्रेंड्सांसान इंटरॅक्शन म्हणजे एक पण म्हाका फोन येयलो श्रीनिवास एसपीटेन आशिल्लो मिगेन योगी ते राग शिकोवपाक हांव पण रघुनंदन मम्माल चंद्रक शिकयतालो तोच युनिवर्सिटी जाल्यार हांव तांगेल म्हळ्यार मान दवर न्हू श्रीनिवास आलो म्हळ्यार तितलो म्हाका टायम स्पेंड करूं जाता तितलो हांव कोर न्हू थोड्यांचे म्हाका दिसता कसरी फुडें ज्ञान म्हळ्यार मिगेन एक सौभाग्य दोनी टायम म्हळ्यार तांणी एक होम स्टे कन्सेप्ट स्टार्ट केलेलें मंगळुरांत म्हाका तांणी आपयलेलें तें चेक करूंक म्हळ्यार तांगेले मनांत हें म्हळ्यार हांव फुल्ल जग भोंवला हे कंट्री पळयला तें हॉटेल पळयला अजिता तुगेले कसं एक म्हाका एक व्यू सांग असंच होम स्टे हांव जन्मा पळय पुऱ्या डिशान हांव म्हळ्यार ह्या जाग्यार म्हाका घेवच्या जायना जर एका भशेन एक डिशस ते होम स्टेन तांणी आमकां खावन मेन म्हळ्यार दुसरी जे म्हळ्यार आमगेले म्हळ्यार आमची गेली तांकां म्हणलेलें तांकां फर्स्ट टायम ते कुल्ता सारू नॅचरल ते खावन ताचे खूश मेळ्ळेली ते आमकां सांगूं जायना बाकी डिशा पळय हांव श्रीनिवास आमकां उलोवचा जायना इतले म्हळ्यार बेस्ट तांणी हें केलें म्हाका आदी उडकास आसता तुमगेले ते एक जांबार रूख आशिल्लो आमगेले मध्ये एक पावता कोत ना आशिल्लें आनी 3-4 जांब कणक रघुनंदन मम्माले म्हाका दिसता काय 100 कप आईस्क्रीम घेतल्यार तो दिता आशिल्लो ते 4 जांब काडले तांकां अपसेट जाल्लेलो आसा ती म्हळ्यार तांकां तितलें मोग नेचरा वयर मिगेल म्हळ्यार लायफ म्हळ्यार हांगेल म्हळ्यार रिग्रेट आ लायफ न्ही तसं न्ही म्हळ्यार 0 स्टार्ट जाल्यार रिग्रेट कसो एक इन्स्टिट्यूशन सोडून चमकला रघुनंदन मामा खंय गेल्यार पण आतां आमकां कशें म्हळ्यार तुमी आतां स्टार्टिंगा म्हळ्यार म्हणजे हांव मुलक्याचे हांव एक कामताचे तर आज आमकां आयडेंटिटी खंय घेवन मेळटा मुलकी आनी कामत म्हळ्यार रघुनंदन मामा आनी नॅचरल आयस्क्रीम म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार डोर ओपन करूं खंय गेल्यार आमगे शिफारस हें सांगचें म्हळ्यार म्हाका निगेलें शेअर अशीं म्हणके नॅचरल आयस्क्रीम आमगेलें आदी खंय जेवण पयसून अशें तुमी नमकां आसना ती 2 घंटे पट म्हळ्यार खंयची एक मिटींग आशिल्ली हांव थंय नॅचरल आसूं येयली तेन्ना हांव तांकां सांगलें म्हळ्यार हांव हे हांगेले सभे वता असून तर खुशी गजाल जायना सो ह्या मनशान सगळ्यांक आमकां खुशी दिल्या म्हळ्यार असल ओकेजनार म्हाका म्हळ्यार हांगेले विशय उदगास करतना पळय एक मना एक खुशी दुःखय आसत जर ह्या मनशान आमकां इतली खुशी दिल्या तें विसरूं ना आमगे समाजान तुम्ही सगळ्यांनी तांगेले फिलॉन्थ्रॉपी विशय बगे उलयता जाल्यार तांगेले ते सिंप्लिसिटी अशें रघुनंदन मम्मा तें इम्पॉसिबल चेड्डल म्हणजे सिंप्लिसिटी आमी पळय म्हळ्यार तशें पळोवचें गेल्यार दाट उलोवच कॅटेगरी पळय सराक उलोवच आमी रघुनंदन मम्माला आमी 10 उलयल्यार एक उत्तर येता तसंच न्ही आनी ते उलयलें म्हळ्यार ते तत्वाचे आमगेले आमगे न्ही एकाच एकाच म्हळ्यार 360 डिग्री आमी पळय सूर्यकुमार येतो हें परफेक्ट आमगेलो विराट कोहली परफेक्ट तसं तांकां उलयल्यार चड उरना येना आमगेले म्हळ्यार कसं न्ही उलोवच्या चूक कितें जाता आनी आमी आमगेले चड उलय वता तांगेले एक विशय अशें म्हळ्यार उणें उलोवचें जाल्यार पॉयंट टू द पॉयंट म्हणून म्हाका ह्या मनशा विशय म्हळ्यार आत्तां आमकां रिग्रेट दिसता जे म्हळ्यार कामा विशय म्हळ्यार म्हाका मित्र भोजनाक येवच्या जाय 40th एनिवर्सरी तांगेलो फोन येयलो हांव सांगितलें फुल्ल ट्राय करता तें हांव ना आशिल्लो आतां पुरो येता तें पळय म्हणटा पळय तें पश्चाताप रिग्रेट जाता कसो जाल्यार सोडलें आमी म्हणून ह्या मनशाक एक पण कोणी मेळका आशिल्लें म्हळ्यार लास्ट हांव मेळ्ळो म्हळ्यार आमगेलो गणेशोत्सव सेलिब्रेशन तें एक आमगेलो एक बूक आसा म्हळ्यार एक पण तरी म्हाका मेळका आशिल्लें जर आतां तें आमकां कांय करूं जायना जर तांगेले परिवाराक ह्या म्हळ्यार दूख सैसूची शक्ती मेळ्ळो रघुनंदन मम्माला आत्माक सद्गती मेळ्ळो आनी तुमगेलो बिझनेस एक श्रीनिवास तुका एक सांगता टफ असो इजी आसा टफ कसो म्हळ्यार रघुनंदन मम्मान असो स्टँडर्ड तयार केला इजी कसो म्हळ्यार इतलो हायवे कोण दिला तुमकां तें खंय मेळना तुमकां हायवे सो इट इज इजी ऑल्सो सो दोनूय जाली तुमगे बिकॉज सगळ्यांक म्हळ्यार आमगेले समाजाक आमगेले सगळ्यांक एक म्हळ्यार एक ब्रँड म्हळ्यार नॅचरल खंय गेल्यार आमी कसलेय करूं ती जर ह्या ब्रँडा निमित्त आमकां एक रेकग्नेशन मेळना ह्या समाजाक मुखार वचून म्हाका कोत आसा श्रीनिवास सिद्धांत आनी गिरीश मेळ्ळो ह्या मुखार सिद्धांत म्हणून आमकां फुल्ल कॉन्फिडन्स आसा नमस्कार.